चिखले रहिवाशी वाठारात व्यवसाय करपी बेकायदेशीर कायमस्वरूपी विक्रेत्यांक काडचे अशी मागणी चिखलेच्या लोकांनी केल्या। निश्चित केल्लो जागो फकत हातगाडयांक खातीर आशिल्लो, पूण जायत्या विक्रेत्यांनी ह्या सुवातेर कायमची बांदकामां उबारून रहिवाशांक असुविधा निर्माण केल्या अशें लोकांचें म्हणणें। ईव टीजिंग, टॅक्सीचे बेकायदेशीर पार्किंग, उक्ते सुवातेर हळशीक करप, कोयराच्यो राशी हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो। हाका लागून थळाव्या लोकांक सुरक्षेचो आनी नितळसाणीचो हुस्को निर्माण जाला। पळयात। चिकाले गाडे जे परमिशन पंचायतीन दिला इज फॉर मुवेबल कार्ड्स आणि हे मुवेबल कार्ड्स तांणी खंय गांवभर घेवन भोंव जाता, तांकां लायसन्स आसता। दे कॅनॉट स्टे इन वन पर्टिक्युलर प्लेस आनीक बिझनेस करपाचें हें जायना। तेणी घेवन वयचें आनी मागीर तेणी रात जाली की आपल्या घरा कडेन व्हरून दवरचें। आतां थोडे पळय जे गाडे आल्तो चिकालीन पळय जो इश्यू आहा एवरी ग्रामसभेक येता, थंय ते फुडेंच एक 15 ते 20 गाड्या ती परमनंटली स्टेशन जाल्ले आहा आनी ते आनी एनी मोर मुवेबल कार्ड्स उरोंक ना, पूण थंय परमनंट स्ट्रक्चर जाल्या। आतां ही स्ट्रक्चर इलिगल जाता आनी ताका लागून थिंगाचे स्थानीक पळय लोक आहा तांणी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा आनी ऑब्जेक्शन कितें आहा की थंय न्यूसन्स जाता, थंय टॉयलेट फेसिलिटी ना। सो ते टॅक्सीवाले पळय एअरपोर्टारसून आपणा टॅक्सी घेवन येता, थंय पार्क करता, थंय एक्चुअली पार्किंग एरिया ना आनीक थंय सगळे घाण करता आनी ते मागीर स्थानीक लोकांक प्रॉब्लम जाता। थंय बायलो पळय रातच्यो कामासून पळय येता, चेडवां बायलो तांची ईव टीजिंग जाता। सो हे इश्यूज पंचायतीन एवरी ग्रामसभेक रेज जाता आनी पंचायत ती ड्रॅगिंग इज फीट एक्शन घेवपाक आयज पासून पंचायतीन उर्बा दाखयल्ली ना। सो ओन्ली इलिगॅलिटीजा लागून कोण तरी गॉडफादर आहा अशें दिसता। गॉडफादर एक्सपोज जावपा जाय आनी इलिगॅलिटीज बंद जावपा जाय। गाडे पडे आहा न्ही, ते गाडे पयले नेवीचे एनडीचे एंट्रन्सा थंय आहले व्हडले आनी थिंगा ते टॅक्सीवाले बी रावताले। मागीर नेवीन ऑब्जेक्शन जालें, तेंका काडून मागीर ते एरियान घातले आहा थिंगा ती कोमुनाली जमीन ती 40-30 रेजिडेन्शियल जमीन आहा व्हडले न्ही। आनी ते गाडे म्हणजे कितें ते हँड कार्ड ते रस्त्यार घेवन भोंवपाचें सगळ्याक वॉकिंग करपाचें आनी तेजें पड करपाचें। आतां जालां कितें, हे गाडे पडे आहा न्ही ते रेस्टॉरंट जाल्या, ते फिक्स आहा थिंगा त्या जाग्यार। ते थिंगा जेवण रांदता थिंगा कळ्ळें न्ही, आनी ते टेबल घेवन सर्व करता। इट इज लायक अ रेस्टॉरंट। ते रेस्टॉरंट भाशेन चलोवपाक ताका खूब परमिशन जाय फ्रॉम वेरियस ऑथॉरिटीज, वीथ द पंचायत इज नॉट फॉर दॅट। अँड बिकॉज ऑफ दॅट सेल ऑफ फूड थिंगा जाता स्ट्रे डॉग मेनन्स, टॅक्सीवाले येवन पार्क करता थिंगा, लोकांचो रस्तो ब्लॉक करता आनी मागीर ते येवन थिंगा मुत्ता। सो आमचे आख्खे घराचे फुडल्यान लोक रातचे बायलो बी वयता तांकां इट इज नॉट सेफ। So we requested so many times the Panchayat to remove those gadas, which they are illegal. 100% गाडाचो इश्यू हा पळय लॉंग पेंडींग इश्यू, प्रत्येकदा आमी कमिटमेंट दिता पण खंय तरी फेल जाता। बट दीस टायम आय हॅव टेकन अ टायम ऑफ 1 मंथ आनी पळयतलो की दॅट गाडोचो इश्यू परमनंटली सॉल्व जातलो म्हणून। वॉट इज एक्झॅक्टली इश्यू, कितें एक्झॅक्टली इश्यू तो? एक तरी आमी लायसन्स दिता ते मोबायल कार्डाक, पण थिंगा कितें जाल्लें आहा की परमनंट गाडे जाल्ले आहा, अनहायजेनीक कंडिशन, ओपनली कुकिंग करता। हांव मागता FDA कडून की FDA शूड ऑल्सो टेक दीस एंड तांकां चॅक करपाक, बिकॉज इट इज देअर प्रिव्यू। सो एज पर पंचायत वील बी टेकिंग एक्शन ऑन दॅट इलिगल गाडास एंड वील बी स्ट्रीमलायनिंग देम in a proper manner. If teasing complaint was there, we'll write a letter to the police department regarding the same, and we have pledged to take install a CCTV camera there where this can be avoided.